Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर ओशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी घोटाण जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचारलोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली. अशें सांगता तो सर्वेस्पोर आनी तो तें शाती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पोर उलोयता, की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतोलें आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेळटलो. पर्वतांचो नवो सोरो पाजोरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलो. मोडलोलीं शारां तीं नव्यान बांदतलीं आनी तांतूं रावतलीं. दाकां मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसूं लावून तांची फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्याच देसांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिला त्या देसांतलीं कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी पोरतोल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उबजोतले आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुआंवाचे शीस जेजू सोरशे आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस कोरिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो ओदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या भुल्ल्यांनी भोरिनात. भोरीत जाल्यार भुल्लीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी भुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या भुल्ल्यांनी भरतात आनी दोनूय बोरीं उरतात. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें? माथ्यू 9 ओळ 14b. नियाळाक आधार. शापायन आपल्या व्हडल्या नातवाक विचारलें, तूं व्हडल्यान मागणें कित्याक करताय? ताणें सांगलें, कित्याक हांव देवाचो कितलो मोग करतां तें दुसऱ्यान पळोवंक. शापायन धाकट्या नातवाक विचारलें, तूं आवयक कुजरांत आदार कित्याक करताय? ताणें सांगलें, हांव तिच्या तोंडार सदांच हांसो पळोवंक सोदतां. शापाय हांसलो आनी म्हणूंक लागलो, एकलो धोर्म पाळटा दुसऱ्यांक दाखोवंक, आनी दुसरो सेवा करता खोशालकाय दिवंक. हेंच जेजू शिकोवंक सोदतालो. फारिजेव भायल्या वस्तूंचेर नदर दवरतात आनी जेजू दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडूंक वावुरता. आयचो प्रस्न मोठो नियाळाचो. धर्म आनी संबंदा विशीं फारिजेव चिंतात. धर्म पाळप म्हणल्यार भायलो देखावो. उपास, दान ओ भिक्षा दुसऱ्यांक दाखोवन दिवप धर्मीक भेटवणी. जेजू म्हणटा, खरो धर्म म्हणल्यार जिवीत बदलून दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक. जोरी न्हवरो सांगाता आसा जाल्यार कोण रोडोंक बसना. जेन्ना तो वेता तेन्ना सगळीं दुखी जातात. आमी मनीस भायले वो वयर जें उफेता तेंच पळोवंक सोदता, पूण जेजू दुसऱ्यांच्या काळजांत खोलायेन भितर सरोन तें नवसोरूंक आनी बदलूंक सोदता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.